निमाणी करपाक आमी सत्या वचपाक खंयच्याय समजा ह्या डिमांडाचो खरो आमचो प्रमुख आमचो आत्मा जो आसा तेका हार्ट म्हणटात कायज म्हणटात ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां खूब स्वप्न आसा गिरेबाचें स्वप्न आसलें मनीशाचें स्वप्न आसलें ते स्वप्न पूर्ण जर जावपाक जाय ते राजकीय ताकद सुद्दां हाताळ येवपाक आमी पयलीं कांय मानना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची घटना आसा तो अधिकार मागप आमी बंद केल्लो काय ना 1,111 कोटी आमी स्पेंड केलो म्हणल्यार बॅकलॉग म्हणटात नॉन डायवर्सिबल आनी नॉन डायवर्सिबल आनी तुमचे आमचे सगळ्यांच्या शेवटच्या मनशांनी मोडटा जाल्यार आमी पयलीं अन्याय करता हे आमकां मान करता घडवणारे लोक केन्नाच इतिहास विसरपाक शकना आणि इतिहास विसरणारे लोक केन्नाच इतिहास घडोवपाक शकना हे तितलेंच सत्य आसा पूण असो तरेचो परत आमकां इतिहास घडोवपाचो आसा काय कितें ताचे खातीर विचारांची गरज आसा देवाण घेवाणाची गरज आसा जो आत्मीक बुद्धी आसा आनी ती भायरची बुद्धी जी आसा ती एकचारान मुखार हाडून आमी कशे सुविचार घडयतले राजकारणातले वेगवेगळे समाजाचे खुबशे घटक जावन गेले आसा जाणी समाज फक्त आपल्या स्वार्था खातीर सांबाळटा आनी आज हांव तुमकां सगळ्यांक एकूच मागणी करता एक खंयच्याय पक्षाचे झेंडे आपल्या खांद्याचेर घेवन येतात झेंडे घेवपाचे जर आसा जाल्यार ते आपल्या समाजाचे झेंडे म्हणून खांद्याचेर घालात प्रथम जर आनी काम जर कितें करपाचें आसा राजकीय पक्ष आसा आपले समाजाचो झेंडो खांद्यार घेवन मिरोवपाची जो मनीस करपाक शकता तोच मनीस ह्या बाबासाहेब आंबेडकराक समजोवपाक शकता आणि ज्या मनशाक बाबासाहेब आंबेडकरान समजलेलो आसा तो आज मुखार गेल्लो आसा आणि ज्या मनीस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान अजून पर्यंत समजोवपाक शकले ना